मडगाव हेडगेवर विद्यालयाच्या लागसर दिसान दीस कोयराचो प्रश्न वाढत असा। हो वाठार 3 मतदारसंघाचे सीमेर असा। नावेली, कुट्टरी आणि वेळी हातूंतले 2 मतदारसंघातले आमदार जाल्यार सत्ताधारी पक्षात असून लेगीत अजून मेरेन कोयराचो विलो लावंक ना असो आरोप काँग्रेस फुडारी मॉरेन रिबेलो हांणी केलो। जिल्लो पंचायत बसकेत हो प्रश्न मांडिलो। त्या उपरांत बाल हक्क आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या सुवातीची पळोवणी केली, पूण कांयच कारवाय करूंक ना अशें ताचें म्हणणें। देखून बेगोबेग कोयराचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी मॉरेन रिबेलो हांणी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांकडे केली। बिकॉज हो आमच्या फाटल्यान पडल्या तुमकां दिश्टी पडटा गार्बेज डंप पळया। हो गार्बेज डंप इतलो प्रॉब्लेमॅटीक आनी अनहायजिनीक एक वातावरण तयार केला हिंगा। आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हे पळय हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस पुटिंग ऑफ दीस केज हे अख्ख्या रस्त्यार गार्बेज डंप करताले पळय। आनी आमी खूब फाटी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक आमी गॉट इट टू द नोटीस की हो ही गार्बेज चड डंप जाता ह्या रस्त्याचेर आनी मुखार एक व्हड आहा ते व्हडांतूय गार्बेज वयता, वॉटर बॉडीज आर गेटिंग पोल्युटेड। सो तेणें कितें तर एक डिसिजन घेतलें, हाडलें हिंगा केज बसयली। कोणा तेणें कॉन्फिडन्साक येयलें whom they was we don't know आनी तेणे सायडीन एक सायडीन केज घायली। आता केज घालीत सान प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा सुवातेर प्रॉब्लेम वाडता। सो लोक येता आनी केज हा म्हणटा आनी आख्खे जगा लोक पळय हा येता आनी गार्बेज डंप करता आनी ते भितर काय नाही, ते जस्ट डंप इट आउटसायड। आनी आमी म्हाका दिसता 4-5 फाटी संजायल बॉडी घेवन ही एरिया ही साफ केल्या आनी साफ करपाक इजी, पूण ती गार्बेज डिस्पोज करपाक व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज दोनूय पंचायत आर्याल पंचायत आणि कुडतरी पंचायत बोथ डू नॉट हॅव MRF फॅसिलिटी ती गार्बेज तिका खंय जाल्यार दवरपाक। इवन ड्राय गार्बेज तो कलेक्ट केले जाल्यार देर इज नो MRF फॅसिलिटी। आनी सांगपाची दुखाची खबर म्हणल्यार हिंगा 3 जाण आमदारांक ही एरिया कनेक्ट जाता। MLA ऑफ कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सी अलेक्स रिजनाल्डो, आमचो वेलीचो आमदार बाब क्रूज आनी नावेलीचो आमदार बाब आमचो उल्हास तुयेकर। आनी उल्हास तुयेकर आनी रिजनल आर विथ BJP, सो दे गॉट पावर विथ देम। आनी इतले ते लक्षान येयला हिंगा जायते फाटी हिंगा हे जाला की आमचे एक सायड इन्स्पेक्शन जाला पंचायताचे आनी कितें, पूण नो बडी सिरियस अबाउट दीस मॅटर। आनी हे तिकोय आमदाराक हांव मातशें जागयता, दोग आमदार रुलींग आहाय सारखे, सो दे कॅन इजिली डू दीस प्रॉब्लेम अँड दे शूड सॉल्व दीस। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।